Welcome to the Garden of Glory. इजायेस प्रवाद्याच्या पुस्तका वेले वाचप. सर्वेस्पोर अशें म्हणटा, भलेपण दाखोवच्या वेळार हांव तुका जाप दितलो. सोडवणेच्या दिसा हांव तुका पावतलो. हांवें तुका आकारला आनी म्हजे पोरजेक पोरार कसो नेमून दिला. पाड जाल्लो देस हांव नवो करतलो आनी गोठान जाल्लीं शेतां भाटां हांव नव्यान तुज्या हातांत घालतलो. कोयद्यांक हांव म्हणटलो, भायर सोरात, आनी काळोखांत आसतल्यांक दिश्टी पडात. रस्त्या वाटेन तांकां चोरोव मेळटलो आनी सगळे कोरडे दोंगर चोरोवपाचें मैदान जातोलें. तांकां कदींच भूक ओ तान लागची ना. जळतो वारो ओ सुर्या तांचेर मारचो ना, कित्याक जो तांची दया करता तोच तांकां चलयतलो आनी उदकांच्या झोरीशीं तांकां पावयतलो. सगळ्या म्हज्या दोंगरांचेर तांकां रस्तो उगडून दितलो आनी म्हजे राजमार्ग माळांचेर चडून वेतोले. पयस पयस थावन येतोलीं, उत्तरी थावन आनी ओस्तोमते थावन पावतोलीं. सिनेमा थावन परतून येतोलीं. मळबा संतोषान बोब मार, प्रितुमे आनंदाचे उल्हास सोड. पर्वतानो मुरगोटोन गायोन करात, कित्याक सर्वेस्पोर आपले पोरजेक बुजवण दिता आनी कोश्टवलेल्यांची दया करता. सियोन म्हणटाली, सर्वेस्पोरान म्हाका सांडल्या, सर्वेस्पोर म्हाका विसरलो. कोण एक बायल आपल्या दुदाच्या बाळाक विसरता गाय? आपल्या कुसव्याच्या भुरग्याची ती दया करची ना गाय? पूण ती पोरयान विसरत जाल्यार हांव तुका कदींच विसरचो ना. सर्वेस्पोराचें उतर. देवाचे पडुपकार. आमचो जबाब सर्वेस्पोर कितलो कोनवाळो आनी माये मोगाचो. सर्वेस्पोर कितलो कोनवाळो आनी माये मोगाचो. ताचो राग चड करून चडटा तसलो न्हय. तो एकदम मोगाळ. सोमेस्तांक सर्वेस्पोर कितलो बरो. सगळ्या आपल्या रचनांक कितलो माये मोगाचो. जबाब सर्वेस्पोर कितलो कोनवाळो आनी माये मोगाचो. दिल्ल्या उतराक सर्वेस्पोर सदांच विस्वाशी. सगळ्यो ताच्यो कोरण्यो मोगाच्यो. सोकला पडतोल्यांक सर्वेस्पोर हात दिता. जुलुमान चेपलोल्यांक तो नीट उबीं करता. जबाब सर्वेस्पोर कितलो कोनवाळो आनी माये मोगाचो. सर्वेस्पोराच्यो वाटो सगळ्योच प्रमाणीकपणाच्यो आनी सगळ्यो ताच्यो कोरण्यो मोगाच्यो. आपणाक उलो मारतोल्या सोमेस्तांक खऱ्या मनान उलो मारतात तांकां सर्वेस्पोर सदां लागींच आसा. जबाब सर्वेस्पोर कितलो कोनवाळो आनी माये मोगाचो. उद्गार. पुनर्जिवंतपण आनी जिवीत हांवूच. जो कोण म्हजेर विस्वास दवरता तो सासणाक मरचो ना. जुवांवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजून
जुदेवांक म्हणलें, म्हजो बाप काम करीत आसा तसो हांवूय काम करीत आसा. ह्या पासत जुदेव ओदीकूच ताका जिवेशी मारूंक सोदताले, कारण तो न्हंयच सोनवार मोडटालो, पूण देवाक आपलो बाप म्हणून आपणाकूच देवा सारको करतालो. जेजून तांकां म्हणलें, हांव तुमकां सोत सांगता, आपणाचेच वस्तुंगी पुताच्यान कांयच करूंक जायना, पूण बाप करता म्हूण जें तो पळयता तेंच तो करूंक शकता, आनी जें बाप करता तेंच पुतूय करता. कारण बाप पुताचो मोग करता आनी आपूण करता तितलेंय पुताक दाखयता. आनी तुमी अजाप जावच्याक हांचेवून व्हड कर्तुत्वां तो ताका दाखयतलो. जसो बाप मेल्ल्यांक उठयता आनी तांकां जिवीत दिता, तसोच पूत आपणाक जाय तांकां जिवीत दिता. कित्याक बाप कोणाचीच मुनसुबी करिना, पूण जसो बापाक मान दितात तसोच पुताकूय सगळ्यांनी मान दिवचो म्हूण ताणें सगळी मुनसुबी पुताच्या हातांत दिल्या. जो पुताक मानिना तो ताका धाडल्या त्या बापाक मानिना. हांव तुमकां सोत सांगता, जो म्हजें उतर आयकता आनी म्हाका धाडला ताचेर विस्वास दवरता, ताचें सगळें सासणाचें जिवीत आसा. असल्याची आनीक मुनसुबी ना, पूण तो मरणांतलो जिविताक उतरलो. हांव तुमकां सोत सांगता, असलो वेळ येता, होच तो वेळ की मेलोली देवाच्या पुताचो ताळो आयकतली आनी जीं तो आयकून घेतीत तांकां जिवीत मेळटलें. कारण जशें बापाचें खाशा जिवीत आपणाचेच सोवे आसा, तशेंच बापान पुताचें जिवीत ताचे सोवे आसोशें केलां आनी मुनसुबी करची ताका पदवी दिल्या, कित्याक तो मनशाचो पूत. हाचे विशीं अजाप जावं नाकात. असलो वेळ पावत आयलो की समाधीनी आसात तीं सगळीं ताचो ताळो आयकून तांतलीं भायर सरतलीं. जाणीं बरें केलां तीं जिवीत भोगूंक आनी जाणीं वायट केलां तीं खास सोंसूंक उठ्ठलीं. म्हजेच पदवेन म्हज्यान कांयच करूंक जायना. जसो हांव आयकतां तसो हांव निर्णय घेतां आनी म्हजो निर्णय नितीचो, कित्याक हांव म्हजी खुशी न्हय पूण म्हाका पाठयला ताची खुशी करूंक सोदतां. सोमयाचें शुभ वर्तमान. वाखाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ. हांव म्हजी खुशी न्हय ताची खुशी करूंक सोदतां. जुआंव 22:5 वोळ 30. नियाळाक आधार. एका दिसा 11वेक आसलेल्या थोड्या भुरग्यांनी कॉलेजीक वचोन आसतना एके तळयेंत उदक न्हावूंक वचूंक थारायलें. पूण कॉलेज सोडून मम्मीक सांगनासतना आपूण येना म्हूण तांतल्या एकट्यान सांगलें. वेताना दुसऱ्यांनी सोरो, सॉफ्ट ड्रिंक आनी खावपाच्यो वस्तू व्हेल्यो. सोर्याच्या नोशेर झगडोंक लागले आनी एकलो बुडलो. गांवच्या लोकांनी ताका साल्वार केलो आनी उरलोल्यांक पुलिसांच्या हातांत दिले. पयल्या वाचपान सर्वेस्पोर सियोन गांवच्या लोकांक आपले मन आनी काळीज उक्तें करता. म्हणून एक आवय पोरयान आपल्या दुदाच्या बाळकाक विसरोन पूण आपूण केन्नाच विसरचो ना म्हूण परगोडटा.
ताका जाय फकत ताचें आमी आयकलोलें. शुभ वर्तमानांत जेजू सदांच आपल्या बापाक विस्वाशी रावून ताची खुशी करता. तें आपल्या उलोवपांनी आनी कोरण्यांनी दाखोवन दिता. आयज आमी भाग्यवंत बिशप सिरिलाचो उगडास करता. जेजूच्या सोडवणेच्या गुटांची समजणी खोलायेन शिकयतालो. आमकां जेजूची शिकवण घेवंक जायते उपाय आसात. देखीक मिसाचे भेटेन प्रवचन, पवित्र पुस्तक, जिविताचो प्रकाश आदी. हाचो फायदो काडून देवाची खुशेक पयलो जागो दिवन 2 दिसांच्या संवसारांत शांतीन जियोवया. दयाळ बापा, तुजेर भरवासो धरलोलो मनीस तुजी खुशी करतलो. तो केन्नाच फटवना. आमी सदांच आमी अनुभवलेली तुजी मोगाची रूच दुसऱ्यांक दिवंक पावूंक आमकां तुजे कृपेन भर. आमेन. Thank you for joining us on the Garden of Glory. If this message blessed you, please like, share, and subscribe. Dear Baren Koro.